नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. गोंयांत एसटी राजकीय आरक्षणाची मागणी करपा खातीर हजारांनी आदिवासी भाव मातोड्डच्या उट्टा महामेळाव्याक आयले एकठांय. मुख्यमंत्र्यान आपल्या थिंक टँकाचेर कुड्डेपणान रावचे न्हय आदारून आमदार गोविंदाचें आव्हान. अस्तित्वात नाशिल्ल्या 9,525 गिरायकांची 12 कोटींची वीज बिलाची थकबाकी माफ. मंत्रिमंडळ बसकेंतलो निर्णय. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सगळ्या अभियंत्यांक चाळण जाल्ल्या रस्त्याची सविस्तर मूल्यांकन करून 2 दिसां भितर अहवाल दिवपाचे दिल्यात निर्देश. गोंय विधानसभेची वेंचणूक जातली फेब्रुवारी 2027 वर्सा. वेंचणुकेचे अधिकृत वेळापत्रक वेंचणूक आयोगा कडल्यान जातले जाहीर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. वेळसाव प्रस्तावित रेल्वे डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध. विजय सरदेसाय आनी अमित पाटकराच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक दिली भेट. आनी स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान पणजेत येरादारी वेवस्थेत केला बदल. येरादारी पोलिसांनी जाहीर केल्ले पर्यायी मार्ग वापरचे. नागरिकांक आवाहन. आता खबरो विस्तारान. गोंयांत एसटी राजकीय आरक्षणाची मागणी करपा खातीर हजारांनी आदिवासी भाव मातोड्डच्या उट्टा महामेळाव्याक एकठांय जाले. सरकारान बेगोबेग आरक्षणाची अंमलबजावणी करची अशी मागणी केल्ली. आमदार गोविंद गावडेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक आपल्या थिंक टँकाचेर कुड्डेपणान आदारून रावचे न्हय अशें थेट आव्हान दिलें. मजगतीं फुडल्या 2 म्हयन्यांत आरक्षणाची अंमलबजावणी करची आनी येवपी विधानसभा वेंचणुकेत एसटीचे 4 आमदारांची वेंचणूक जावपाची वाट मेकळी करची अशी मागणी उट्टाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी केल्या. माड्डोळा मैदानाचेर जाल्ले उट्टाचे एसटी राजकीय आरक्षण मेळाव्याक सुमार 3,000 लोक हजर आशिल्ले. 6 ऑगस्टाक जारी केल्ल्या एसटी आरक्षण अधिसुचोवणेक येवकार दिताना उट्टाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर सरकारान कळाव करिनासतना आरक्षणाची अंमलबजावणी करची अशी मागणी केल्या. तशेंच येवपी विधानसभा वेंचणुकेत एसटीचे 4 आमदार विधानसभेत पळोवपाचो संकल्प ताणें उक्तायला. मजगतीं आमदार गोविंद गावडे हाणें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां लक्ष करून आपल्या भोंवतणच्या थिंक टँक अशें म्हणटा त्या सल्ल्याचेर कुड्डेपणान आदारून रावचे न्हय अशें सांगलें. आमचें मत आनी आमचे हुस्के तितलेच म्हत्वाचे अशें गावडे हाणें स्पश्ट केलें. एसटी समाजाची 12 मागण्यो पुराय जाय मेरेन संघर्श चालूच उरतलो अशी थेट शिटकावणी उट्टान दिल्या. जे मागीर केंद्र सरकारांतले गडी आसूं जाल्यार म्हजे गोंय सरकारांतले सवंगडी आसूं, हात जोडून विनंती करता की युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स अर्थात या गोयच्या आदिवासी समाजाक ग्रँटेड धरचे न्ही. होच या निर्वाळीचो सल्लो या सभेंतल्यान तुमकां दिता आसतनाच तुमकां मुखा वयली जो प्रक्रिया जो प्रोसेस जो तुम्ही मुखार व्हरपाक जाय माळशेन तुमकां बुद्ध दितली. कारण माळशेन आमकां दाखोवन परीक्षा घेतिल्ली आसा का माळसा सुद्धा परीक्षा घेता. अरे वरुण राजा कथेन या धर्तरेचेर धाडलो पूण तुम्ही केन्ना उठले ना. म्हणजेच हो सरकाराक संदेश आसा आमी जो पर्यंत उठपाना तो पर्यंत आमचो हक्क तुम्ही आमकां दिवपाना. आणि म्हणूनच परत एकदा तुमकां हांव शुभेच्छा दिता आसतना या माचे वेळान सगळ्यांक देव बरें करूं आसतना तुमकां सगळ्यांक पयलीं देव बरें करूं म्हणटलो. म्हणजे हे सांगाती आसात त्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटलो. घडये आमच्यातले काही नासतले आसतले, काही जाणांक प्रोटोकॉल लागिल्लो आसा. तो प्रोटोकॉल आमी असोच मुखार व्हरोया. पूण गोविंदा गावडेक म्हाका केन्ना तो प्रोटोकॉल लावपाना हे म्हजे सभे मुखार तुमचे उतर दिवन हांव परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. जय हिंद, जय गोवा, जय आदिवासी. आमकां तुमची भीक बीक कांय नाका रे आनी आमकां काणयो सांगू नाका. आमकां जाय वस्तुस्थिती, आमकां जाय निकाल. हो निकाल तुम्ही जात तितले पर्यंत मुखार व्हरचो. आम्ही तुमच्या बरोबर तटस्थ उबे आसात.
जय जय थंय तुम्ही आपयताले थंय थंय आम्ही तुमच्याकडे जितले संख्या लागतले तितली संख्या घेऊन आम्ही तुमच्या मुखार घेतले येऊ या सभेतल्यान आम्ही तुमका सरकाराक सांगपाक सोदतात अशें चिंतू नाका आणि गोयचो मुख्यमंत्र्याक हांव एज अ मित्र म्हणून सांगपाक सोदतां की अशें चिंतू नाका तुजे भितरले काही जण ते जल्ले बिल्ले आसतले पळय न्ही ते सोडून दी परत एकदा हांव सांगता तुमच्या बरोबर आमचे जनजी आसा आसतले जनजी हे सगळे करपा खातीर तुम्ही दोन मुख्यमंत्र्या बरोबर असतले आणि उठाचे खडेगाचे खामे सुद्धा असतले जो कोण आमच्या वाटेर विनाकारण घेतलो त्यांच्याच वाटेर वसून त्यांची वाट लायले बरं आम्ही आमच्या वाटेर केन्नाच परतोपणा हो आज परत एकदा संदेश होच उठा आणि संपूर्ण आदिवासी समाजाचो जनसमुदाय तुमकां दिता आज 13 तारीख गेल्या वर्सा 13 तारखेर आमकां हे आरक्षण दिवचें म्हणून बिल पास जाल्लें एकूच 4 वळीचे लेटर काडपाचें आसलें इलेक्शन कमिशनान सांगपाक की वता ज्या ज्या जास्त लोक आसा 4 मतदारसंघात पयल्या तांकां ते आरक्षण दिया म्हणून हे काडूंक ना सरकारान आणि आता पळय आमी सगळ्यांनी हांगासर 13 तारखेचो आमी हांगा जो आंदोलन हे करतले म्हणून हे दिल्या बरोबर घोषणा दिल्या बरोबर 6 तारखेर आसा ते कितें काढले ते नोटिफिकेशन काढले की तांकां ऑर्डर दिवपाक इलेक्शन कमिशनाक चला लागा तुम्ही गोंयान वता म्हणून हे कसले बळ युनिटी चेंबर युनिटी हे आमची एकच मता सांगता ते हे बलिदानाचे फळ आसा ते हे मंगेश आणि दिलीपाचे फळ आसा जेणे जेल भोगला जेणे जेली गेले जेणे कष्ट काढले त्या सगळ्याच्या प्रयत्नांतल्यान आज आमकां कांय गोष्टी मेळ्ळ्यात आमी उठाया संघटनेन कॉल दिल्लो आमकां 12 मागण्यो ज्यो आसात त्यो 12 मागण्यो पूर्ण करपाच्यो आनी हे 23 वर्सां प्रत्येक गोष्टी आमकां संघर्श करचो पडला प्रत्येक गोष्टीक आमकां भावा भयणीक रस्त्यार हाडचें पडला आजही हो हक्काचो अधिकार जो आसा तो मेळोवपा खातीर सुद्दां आमकां खूब वायट दिसता तुमी ह्या पावसा भितर सुद्दां हो अधिकारा खातीर झगडपा खातीर रस्त्यार येता लोकशाही खंय आसा बाबा साहेब आंबेडकराचें संविधान खंय आसा जे बाबा साहेब आंबेडकराच्या संविधानानुसार ट्रायबल लोकांक जे अधिकार मेळपाक जाय ते अशे संघर्ष करून अशे पावसा भिजून अशे ही पाळी येवप हेजे सारकें म्हाका दिसता दुर्दैव ना भावांनो भयणीनो आमी केन्नाच फाटीं सरचे ना ह्या उठाव संघटनेचे उतर जे आज हांगा तुमकां युनिटी पळोवपाक मेळटा हांव सदमतां आमी सगळीं एकठांय रावन जे आमचे जे एसटी रिजर्वेशन असेंब्लीक जावपाक जाय ते जातले आनी सीएम हे करून दितले गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर अस्तित्वात नाशिल्ल्या 9,525 गिरायकांची 12 कोटींची वीज बिलाची थकबाकी माफ केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली बिरेस्तारा मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो हेरूय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत महत्वाचे निर्णय जाले वॉटर सप्लाय बिलिंग जे असले पयलीं अकॉर्ड फॉर द अप्रुवल हे डिजन ऑन दी स्पॉट बिलिंग ताका आमी कंटिन्युएशन दिता सायबर कॅट टॅक्नॉलॉजी हेका ते बिलिंग कंटिन्युअसली ते करीत आसा आमचे ओल्ड continuation for 1 year. It is an old non-existing consumer record system in the current SAP billing system at nullification for the areas amounting rupees 12 crores. हे existing होत ना अशा लोकांक हे माफ केल्ले bill. Electricity. One post in the consultant in the anesthesia department in the plastic surgery on the contract basis. In Goa Medical College. Allotment of the land of the 2,729 from the WRD department to the Jyoti School of the Children with the Autism, Davarli, Salsedanga, sir, for the 40 years lease. Autism children khatir, normal rate itani land lease dita. Finalization of the sanction strength of the library staff in the government degree colleges and polytechnic. Common cadre for the group C and D employees under the Collector North, Collector South and Collector and Kushavati district. It is in procurement of the land in front of our ITI 7,922 कुडचड्या काकोड्या ITIच्या समोरची लँड आमकां वचपा खातीर ते प्रॉब्लेम आशिल्लो म्हणून ती परचेज केल्या आमी 2 posts of the assistant professor in physiotherapy in allied health science course in the department of orthopedic surgery on the contract basis in the Goa Medical College. Reservation and recruitment related economically weaker section EWS category from the director of the social welfare to the department of the personal was subject पहिली social welfare कडे आशिल्लो तो आता पर्सनल डिपार्टमेंटाकडे गेलो
गोंयांतल्या अवतिकाय जाल्ल्या रस्त्यांची आता राज्यभर तपासणी जातली. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सगळ्या अभियंत्यांक चाळण जाल्ल्या रस्त्याची सविस्तर मूल्यांकन करून 2 दिसां भितर अहवाल दिवपाचे निर्देश दिल्यात. ह्या अहवाला उपरांत बेगोबेग दुरुस्तीची गरज आशिल्ल्या रस्त्यांची निवड करून गरजेचे उपाय करतले. कसले रस्त्या बोवाळ जाला पेडण्या वास्को ज्या ज्या जाग्यार म्हाका कोणा फोटो जाल्ला ते आमी रेक्टिफाय करता. काल रातचो हांव परवरे गेला. परवरेच्या त्या सायडीन थंय कितें आशिल्लें तें सगळें क्लियर केलां. दोनूय सायडीचे येवपाचे सर्वीस रोड क्लियर आहा. फाल्यां हांगा वतलो दाबोळे वतलो थंय पळयतो हावजींग बोर्डाच्या तोंडा मुखार ते बारीक बारीक थंय भितर आसा ते हांव डायरेक्ट रस्ते सायडीकूच म्हणटा मेन रस्ते तो झोडियो बीन आहा पळय त्या रोडार लास्ट पिलर घातला पळय. भोसले रेस्टॉरंटा कडेन म्हाका ताणें फोन करून सांगलें तांचे थंय कितें तरी पोटोल जालो ते एका दिसान तांकां सगळें क्लीन करून दिला. म्हाका जर खंयचेय कितें कोणें धाडलें हांव इमिजिएट इन्स्ट्रक्शन दिता आनी ते इमिजिएटली ऑफलायन धाडले जाल्यारूच करप. म्हाका आतां हें भोवून काडटलें हांव भोंवपावचो सगळें इंजिनियर तुमचे स्टाफ आहा न्हू सर पण डिप्लॉयड. इंजिनियराक सगळ्यांक हांवें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा की ज्युनियर इंजिनियराक सांग रावंड मारून पळय आनी म्हाका रिपोर्ट भोवता 1-2 दिसां भितर म्हाका रिपोर्ट येतले. तुमकां सुद्दां कितें जर नंबर लक्षांत आयलें तुमी म्हाका धाडा नो प्रॉब्लेम. आय एम एक्सेसिबल. जेट पॅचर पावसांत आमी यूज करपाक सोदना कारण पावसांत तांकां सेटींग आसा. जेट पॅचरान काडलें की 2-3 वरां वचपाक जाय ते सेट जावपाक. कंटिन्युअस पावस पडून काडून कांय फायदो ना. ते रोखडें वता. हांव मडगांव म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन करून पळयलां न्ही. ताका मिनिमम तरी जाय न्ही. आतां पावस पडून आसा भितर उदक आसा ताजेर जेट पॅचर घालून काडलें परतो पावस येयलो जाल्यार ना वता ते. आय डोंट वॉन्ट टू वेस्ट. हां रॅली विजीट इन्स्पेक्शन केन्ना करता तुमी सांगलां हांव करत आसता इन्स्पेक्शन. हांव इन्स्पेक्शन करता आसतना कोणाक सांगना. हांव म्हाका दिसता तें डायरेक्शन दिता आनी हांव पब्लिसिटी करपाक वता. बट पीपल टेल मी फोन करून काम जालें. पूण पावसान जेट पॅटर्न मशीन वापरता तशी दामोरूय घालूंक मेळना. पूण तरी केन्ना केन्ना थोड्या जाग्यार यूज करतात. कोल्ड मिक्स वापरतात. कोल्ड मिक्सान पोटहोल्स काडटात आनी कोल्ड मिक्सान पोटहोल्स काडटा ते बरें प्रॉब्लेम जाय. गरम करून डांबर घालपाक मेळना. सो ते जेट पॅचर हाडून फायदो ना तर पावसाचे काम. जेट पॅचर ड्राय स्पेल पडटा पळय 2 दीस ड्राय स्पेल जाले सब काडटा न्ही ते. पूण ते स्पेशली पावसाक लागून म्हणून हाडलेले. पावसा लागून हाडूना ते जेट पॅचर आतां नवें हाडूना. जेट पॅचर पयलीं पासून आसा. स्पॉट होल्स पावसांत जरी पडलो पावसांत जर भरपाक मेळना ड्राय स्पेल पडटा. आतां असो स्पेल समज एक 5-6 वरां तांकां मेळ्ळी रोखडें काडपाक तांच्यानी. पावस पडटा आसतना ते कशें डांबर उरतले. डांबर न्ही ते अल्टिमेटली जेट पॅचर इज ऑल्सो इट इज मेकनायज्ड हे न्ही ते सारकें तशें म्हणटा. आपण न्यूज किंवा फोटो काढून फोटो करा करून कितें न्यूज ते फकडा करता म्हणजे ना ते तशी नाही. लास्ट टाइम यू मेक फन ऑफ नॉट फॉल्ट. लास्ट टाइम निलेश कामत टूक द सेम थिंग. आय डोंट नो. गोंय विधानसभेची वेंचणूक फेब्रुवारी 2027 जावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. वेंचणुकेचे अधिकृत वेळापत्रक वेंचणूक आयोगा कडल्यान जाहीर जातले. तशेंच विधानसभेचो कार्यकाळ मार्च 2027 सोंपता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ते हांव डिसायड करिना. इट इज अ इलेक्शन कमिशन करता म्हणून तुका सांगलें ताच्या कडेन जो कमिशन हे प्रश्न तुमी तांकां विचारपाचे. म्हाका खबर आहा त्या प्रमाणे इलेक्शन फेब्रुवारीन जातलें. आतां ते परत केन्ना घेवपाचें कितें घेवपाचें हें इलेक्शनाचेर डिपेंड. वेळसाव डबल ट्रॅकिंग करपाच्या प्रकल्पा संबंधी सोमारा जाल्ल्या निशेधा उपरांत कांय थळावे चाळवल्यात. कुठ्ठाळेचो आमदार आतोन वाजान निशेध करपाच्या पद्दतीचेर खर टिका केल्या. मजगतीं सामाजीक वावुरपी रॉकेझिनो डिसोजान हाणें विशयाचेर उक्ती चर्चा करपाचें आव्हान दिलां. ह्या फाटभुंयेर विजय सरदेसाय आनी अमित पाटकराच्या फुडारपणा खाला वेळसावचे कांय थळावे शिष्टमंडळ दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळे. आरव्हीएनएलाच्या कामां बेकायदेशीर आसा अशें सरदेसायचें म्हणणें आसा. लिगल प्रोसिजराचेर हांव गेलो मुगे हायकोर्ट एडवोकेटां कडेन आनी दुसरे सर्वे डिपार्टमेंटाक वचून हांव भोंवतकच म्हाका कळोन येयलें रेल्वे को टायटल ना रेल्वे को कांय ना. बट रेल्वे इन पोझिशन दीस हो ट्रॅक आहा तो 50-60 years इट इज रेल्वे पोझिशन. रेल्वे मिन्स गव्हर्मेंट पोझिशन. तालुका मुर्मुगांव, विलेज पाली, सर्वे 114/1 सब डिविजन 1, name of the occupant South Western Railway, mutation number 22262. हांव आतां एक वडे विचारूं सोदता ह्या अनाड्यांक वडे
तुम्ही सांगताय त्यांच्याकडे डॉक्युमेंट नासतना 114चे नाव इन्क्लूड जावपा जाता. डबल ट्रॅकिंग कर्नाटका 2011 to 2020 2011 2012 हे काम कॉमेर्स जाल्लें. तो रिप्लाय मागता तुमच्या माध्यमांतल्यान की ही नांवां 114चेर कितकोन येयली ते म्हाका रिप्लाय दिवपाचो. जर तर तांकां डॉक्युमेंट्स नाय. आतां इतले डिप्युटी कलेक्टर सांगता ओके आय कॅन स्टॉप वेन यू गेट द स्टे. गोंयच्या राखणदार म्हणटाय तांकां आनी हे कोण येता भायले येताय तांकां तुमची प्रॉपर्टी तर हे रेल्वे भितर आहा हांव उब रावता. म्हाका MLA नाका म्हाका कोण नाका म्हाका लोक नाका हांव उब रावता आनी बंद करता. तुम्ही दाखोवया खुंयची प्रॉपर्टी रेल्वे भितर आहा. सो लोक सॅटिस्फाय जालो आनी लोकांक कळ्ळें यस बाबा म्हणपा लागली आमची प्रॉपर्टी भायर आहा. आमी तांकां हातोर घालपाक दिले. अरे तुजे प्रॉपर्टी भायर आहा आनी लोकांक तुमी नाका मिसलिडींग कोताय. सो तुमकां जरी कितेंय कायद्याचेर जाय. MLA क्लियर केलो आहा, क्लियर कट सांगलो आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणल्यार नाका. तेणे पाथवे कोण दिला. दिस इज नॉट अ बिग इश्यू. पाथवे दिवपाकूच जाय. दिस इज अ रायट ऑफ वे. लोक थिंग घरान जाणटो आहा लोक थिंगा जायते म्हणजे भुरगीं इस्कुला वयताय तांकां वाट ना जाल्यार ते हुंयचे वयता ते बेजीक ते. बट हिंगेन ते इश्यू तुमगेलो सारको क्लियर कोराय बाबा. तुमी येयल्याय झगडोंकू रायट ऑफ वेयाकू ओ तुमी येयल्याय डबल ट्रॅकिंगा लागून हो इश्यू हे कोराय. मिक्स कोर नाका इश्यू. तुमी डबल ट्रॅकिंग बंद कोराय म्हणटा येस डबल ट्रॅकिंग बंद करूंकूच जाय. आमी हाय तुमचे बरोबर. बट येयलोल्या दिसाकू बाबा हे MLA एश केले तेश केले. अरे तुमगे पार्टी प्रमोट कोराय रे कोण अडायता. वी आर नॉट अगेन्स्ट दिस थिंग पार्टी प्रमोशन. बट हिंग तुमचे बरा वेलसांस लोकू ना तुमकां खबर देखो ना. थिंग सायडी आतां रायट ऑफ वे 4 घर आहाय. कोण एप्लिकेशन दिला थिंग एजिटेशन येयलो कोण कितें MLA वया रे MLA वया. बरें तुमकोडे इनवर्ड एक लेटर आहा जे MLA तुमी रिप्रेझेंट केलोले बाबा हिंगा प्रोटेस्ट आहा तुवें येयचें म्हूण. कितें आहा बेश्टे तोंडा येयले तशें उलयता तोंडा येयले तशें आमकां जायत जाता उलोवपाक. ते मनशाक कितें आनी तूं एलिगेशन घालपाची. बट एलिगेशन प्रूव करपाक जाय न्हय. हो इश्यू आयचो कालचो न्हू. हो कितलेच वर्सांचो. हो डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू कितले वर्सांचो. ते आमी विचारले तेन्ना ते एकूच म्हणपाक लागले ना आमकां डबल ट्रॅकिंगू नाका. अरे डबल ट्रॅकिंग सोल्युशन तर कितें काडपाक जाय न्हू. तुमी सोल्युशनूय काडपाक सोदना. डबल ट्रॅकिंग नाका डबल ट्रॅकिंग. ऑलरेडी आतां डबल ट्रॅकिंग आतां आमच्या गोंयांत कितले किलोमिटर आहा. हांगा पळय मरे हांगा पळय 2-3 घर आले ताका चॅकेट टायल्स घालून पळय लोकांक वचपाक दिले वे दिली. सेम ओपोजीट आहा. ओपोजीट म्हाका एक 300-400 मिटर सुमार म्हाका तांकां वे जाय. ती बरे भाशेन करून दिवपाक येता न्हू. इतले व्हडले एजिटेशन करपाक गरज आसना. बाबा आतां प्रॉब्लम कितें तुमकां डबल ट्रॅकिंगाक प्रॉब्लम वो रोडाचे रायट ऑफ वे प्रॉब्लम हो सांगाय न्हू. सगळो मिक्स अप करूं नाका. आय ऑल्सो डिडंट लायक कित्याक ते बेजलेस एलिगेशन घाताय आनी बेजलेस एलिगेशन घाल ते म्हाका पर्सनली फील जालें की आमी आमगेलो रियल पोजिशन कितें आहा तो आमी दाखोवपा जाय म्हण फॉर द पब्लीक. सो आमी कितें रियल सिट्युएशन कितें आहा तें रियल सिनारियो कितें आहा तो पब्लिकाक दाखोवपा जाय न्हू. लेटरान करून सुसायड काडली. PDN रेजोल्युशन बूक केल्लें आनी फुडें कितें करपाचें काम करपाचें. बुलडोजर चलोवन ते पदरे मोडपाचे तशेंच म्हणटात ते हांवें मोडपाचे. तुमी थंय गेले ते तोच बुलडोजर ना बुलडोजर थंय पयला तो लिगल काम आनी तो वापरला तो लिगल ना सिद्ध जाला म्हणून कलेक्टरान सांगला आमकां क्लियर करून. आतां चीफ ऑफिसरान ऑर्डर दिवची ते मोडचें म्हणून आनी ते मोडना जाल्यार हांव बुलडोजर चलयता 100% चलयता 100% चलयता. आमचो सपोर्ट करूं नाका म्हाका हांवूच व्हरून बुलडोजर घालून मोडटा गॅरंटेड. पूण चीफ ऑफिसरान सांगचें की तें काड म्हणून आनी ताका विदीन द पिरियड आनी काडलें ना जाल्यार हांव वेलसांवचे ट्रॅकार स्ट्रेंथ कितले कितले पक्ष थंय पावतात. वेलसांवचो ट्रॅक सगळ्यांनी उलयल्लें आहा एक्सायटीन कितले ते ट्रॅकार पावतात कितले पक्ष पावतात. स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान पणजे येरादारी वेवस्थेत बदल केला. स्वातंत्र्य दिसाचो मुखेल सुवाळो 15 ऑगस्टाक पोरण्या सचिवालयाच्या मुखार जावपाचो आसा. ताका लागून 13, 14 आनी 15 ऑगस्टाक येरादारी वळोवपाचे आदेश जारी केल्यात. नागरिकांनी आपल्यो गाडयो बाधित मार्गाचेर उबी करच्यो न्हय आनी येरादारी पुलिसांनी जाहीर केल्ले पर्यायी मार्ग वापरचे अशें आवाहन केलां. स्वातंत्र्य दीस मनयतना येरादारीची गर्दी जावची न्हय आनी शारांतल्या नागरिकांक असुविधा जावची न्हय हे खातीर हे बदल चालीक लायल्यात.
सांग्यावेले एके बायलेक SBI क्रेडिट कार्डाची मर्यादा वाडोवपाच्या नांवान 1,47,000 रुपयांची फटवणूक जाल्ल्याचे मुखार आयला. एका अनवळख्यान एके बायलेक फोन केलो आपूण SBIचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून क्रेडिट कार्डाची मर्यादा 2,14,000 वेल्यान 3,14,000 मेरेन वाडोवपाचें आश्वासन दिलें. बायलेन विश्वास धरून ताका OTP दिलो. OTP दिल्या उपरांत बायलेच्या खात्यांतल्यान 1,47,000 रुपयाची रक्कम काढली. आपली फटवणूक जाल्ल्याचे कळटाच संबंधित बायलेन पुलिशेंत कागाळ दाखल केली. पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. एक सोनिया मास्कारेनच म्हणून आहा सानेवेल लेडीज तिका एक अननोन कॉलरान कॉल येयलो. सो शी रिसीव्ड वन कॉल फ्रॉम अन पर्सन क्लेमिंग दॅट SBI क्रेडिट कार्ड लिमिट ते एक्सटेंड जाला म्हणून वॉट एवर शी इज युजिंग क्रेडिट कार्ड. सो तिणें तेंचे कडेन OTP शेअर करूंक लायले. सो बिलिव्हिंग की दे आर फ्रॉम द बँक एम्प्लॉई शी शेअर द OTP and later she come to know that 1,47,000 something deducted from her account. So she complained to the cyber portal. FIR was registered, FIR was registered in the client branch and they sent it to us. So we registered the FIR and we initiating the case. सध्या तिने हांव पुलीस स्टेशन आयिल्ली ती तिका आपयल्ली. मागीर तिजो डिटेल स्टेटमेंट घेतला आमी कितें एक्झॅक्टली जाल्लें तें. बट फर्स्ट शी फायल्ड अ कंप्लेंट ऑन द सायबर पोर्टल. केन्ना जालें तें एक्झॅक्टली? तें जाल्लें 28/7/26. पूण ते जे आसा ते अननोन ती खबर ना. ना अननोन कॉलर आसलो. सो शी बिलीव की तो बँकेच्यान कॉल येयला म्हणून. सो शी शेअर्ड द OTP. आता तुम्ही हेजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा PSA पोर्टल. लोकसभेतल्या बोळामदी दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विराटो फर्नांडीस हांणी संसदेत गोंयचे वेगवेगळे प्रश्न मांडले. म्हादय, कारापूर प्रकल्प, नुस्तेमारी, ST आरक्षण, शेती, रेल्वे, PIO नागरिकत्व अशा महत्वाच्या प्रश्नाचेर तांणी सरकाराचें लक्ष ओडलें. वो कौन-कौन से मुद्दे थे गोवा से जुड़े हुए जिन मुद्दों को आपने उठाया? मैंने गोवा के ऐसे विषय निकाले वेरी इंपॉर्टेंट. मादई के बारे में, मादई रिवर डाइवर्जन जो आंसर मिला, हम लोग काफ़ी सरप्राइज हो गए कि आज तक स्टेट गवर्नमेंट ने ना कर्नाटका ना किसी ने परमिशन लिया था डाइवर्जन के लिए, ना एनवायरनमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस किया था. वो एक इम्पॉर्टेंट एक आंसर मिला है जो उसका पूरा केस का रवैया बदल सकता है. सेकेंड इज विमेंस रिजर्वेशन जो काफ़ी विमेंस ऑर्गेनाइजेशन प्रोमिनेंट विमेन फ्रॉम गोवा मुझे आने के पहले मिले थे, फ़ोन पे भी टच में थे. उनका डिमांड था कि विमेंस रिजर्वेशन शुड बी डीलिंक्ड फ्रॉम डिलिमिटेशन. तो वो हम लोगों ने सबमिट किया है डिमांड उनके तरफ से. थर्ड इज जो हम लोग हमारे जो स्मॉल स्केल फिशरमैन हैं, फिश वर्कर्स हैं, उनको काफ़ी अफेक्ट हो रहा है. जो लार्ज स्केल मास मैकेनाइज्ड फिशिंग जो हो रहा है, तो देर इज अ डिप्लीशन इन द फिश इन अरेबियन सी. तो उनका भी डिमांड था और स्टडी दिखाई दिया है कि काफ़ी मैकेनाइज्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम पे जो फिशिंग करते हैं तो फिश डिप्लीशन हो रहा है. थर्ड जो FCRA बिल था, वेरी इंपॉर्टेंट बिल एंड स्पेशली गोवा के लिए. काफ़ी डायसन स्कूल्स है, माइनॉरिटी रन स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये पहले से ऑलमोस्ट 60, 70, 80 ईयर्स से ये चल रहे हैं. काफ़ी लोग वहाँ से फ़ायदा लिया है, एडुकेट हो गए हैं, पूरे दुनिया में जाके नाम कमाया है. और ये जो ड्रैकोनियन बिल जो लाया है FCRA, बोलते हैं कि ये बंद, मतलब बोलते हैं कि रेगुलेट करेंगे फंड. एक्चुअली इनका इरादा और कुछ है. इनका इरादा है स्कूल्स, कॉलेजेस, माइनॉरिटी का कब्जा करने के लिए, बंद करने के लिए. सो ये हम लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया. सांग्या मालात खड्ड्यांच्या मुद्द्या वयल्यान राजकीय वातावरण तापले. कांय दीस पयलीं रस्त्याचेर पडिल्ल्या फोंडकुलां लागून एका बायलेची मिसकरेज जावपाची घडणूक घडली. हे फाटभुंयेर PWDच्या सहाय्यक अभियंत्याक जाप विचारिल्ल्यान मेशू आनी घराचेर पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केला. हे वेळार मेशू आनी PI हांचे मदीं तोंडी वाद जाले उपरांत GFPचे फुडारी तशेंच वकील आनी PSI हांचे मदीं वाद जालो. मजगतीं मेशू डिकॉस्टाचे स्टेटमेंट पुलिसांनी नोंद केला. तुगे काढू सगळे युनिफॉर्म तू या पुढची बेस जा तू ना तू एक तू काय बाबा होईल ना युनिफॉर्म काढला ओय आय जे या तू के पिया गेटर कुठे चाले पिया गेटर कुठे चाले
तुम्हाला गेट आउट म्हणता हु इज द प्रिन्सिपल कंप्लेनंट हु इज द प्रिन्सिपल कंप्लेनंट ही कॅन बी अ प्रिन्सिपल कंप्लेनंट तू आता तर मला तू कोण बोलतोय तू तू कोण म्हणता तो कात्रे गेलो त्या दरम्यान मॅशूक अंडर सेक्शन 35(3) नोटीस सर्व केली आणि आमी ते आन्सर करपाक आयले. इनिशियली आमी जो एज अ कशें आसता पुलीस स्टेशन हेड ऑफ द पुलीस स्टेशन इज PI. तो PIक मेळपाक गेलो पयले आनी PIक तेणी विचारता PI तेगे कितें तरी जालें आनी गेट आउट म्हणपाक लागलो. PI गेट आउट म्हणपाचो रायट ना, तेगे बापायची बेस न्हू ते पब्लीक ऑफिस. दुसरे आमी गेले मॅशू आमी तशें भायर सरले आनी आमी कन्सर्न आयो कडेन गेले, प्रद्युमन केणी म्हणटा तेजे कडेन गेले. तेका म्हणलें बाबा कंप्लेन दी. कंप्लेन कोणी फायल केला, कंप्लेन फायल केला एक असिस्टंट इंजिनियरान. तो असिस्टंट इंजिनियर त्या जाग्यार नासलेलोच. क्रिमिनल कशें आसता केसी भितर जेन्ना म्हाका कोणा मनशा पर्टिक्युलर मनशाक त्रास जाता वा कितें हार्म जाता त्या मनशान कंप्लेन करप आसता. हो कंप्लेन करता, इन्क्वायरी कांयच ना, 33(5) नोटीस करता ऑन पॉलिटिकल गेन. सबसिक्वेंट जाता ते बोरकर म्हणून वा PSI धरता आनी आदवोगाद हात धरता. तांकां पुश करता. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पुलीस डिपार्टमेंट कायदे शिकोवपाक जाय, मनशा कडेन कशें वागोवपाक शिकोवपाक जाय. तिसरी तारखेर एक 10 तारखेर एक बायल आमची जी प्रेग्नंट आसली तिची मिसकॅरेज जाली एक 8 दीस पयलीं, जे नोनोल्यान पुलार फोणकुलान पडून आनी ताजें वॉटर बॅग फुटलें आनी ते बायलेचे भुरगें वायट दिसता सांगपाक. आनी ती फॅमिलीचें म्हाका नांव एक्सपोज करपाचें ना, कारण म्हाका ताका स्ट्रेसान घालपाचें ना. ह्या स्ट्रेस आनी तेन्ना घोवान म्हाका येवन सांगलें आनी दुसरे दिसा जो आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट जो आज युथाच्या मिटिंगेन येतना बाब संतोष गांवकाराक घेवन हांव विचारपाक गेलो आनी विचारपाक गेल्यार रिपोर्टर आहले गोंयकारपणाचो बाब पिटू आहलो. हांवें विचारलें बाबा हें कित्याक अशें जाता, जाल्यार येयना कन्सर्न ह्या सेक्शनाचो जेईना. सो हांवें ते बाकीच्या स्टाफाक कोणा उलोवपाचो. एक हांवें फोन केलो, एक म्हणपाक लागलो की आतां जावचें ना, पावस जावन जातलें, नोव्हेंबरान पळया डिसेंबर. अरे तो पर्यंत टेम्पररी कितें करा. हें टेम्पररी जायना म्हणलो. हाज्या पयलीं हांवें पुलीस स्टेशन टू सांग्यार रोड म्हणून कॉन्क्रिटायझेशन करून घेतला जेन्ना फर्स्ट टायम कावन्सिलर जाला तेन्ना 2021 तो मला जावचें ना. ते जावचें म्हणटकीर हांव ताका उपाय कितें हें विचारता फोन कट केलो. हांवें ताका 10 फावटी फोन केलो, ही ऑन रिकॉर्ड आसतलें, फोन रिसीव केलो ना. तो फोन काडना म्हणून हांवें देर आड केलें, देराक लॉक मारून आहलें, स्टील ऑन रिकॉर्ड, देराक आड केलें. आड करून 2 मिनटान देर ओपन केलें. हांवें परत तेन्ना हांवें दिगंबर कामतीक फोन केलो. दिगंबर काम घालें अशें चलना तो बाब तूं कांय दिनाका आपूण एक्शन घेता. काल PWDन तिका शिमीट घालून सगळे फोन फुलयले. पूण हांव जे सांगतालो ते जेन्युअन आहलें, हे PWDन प्रूव केलें आनी PWDन काम केलें. हे सगळे जावन आयज म्हजेर केस जाता. पण मॅशून सांगल्यार काम जालें, हो गोवा फॉरवर्ड पक्षान सांगल्यार काम जालें. हे हांच्यान खबर घेवपाक जायना. एक 11 तारखेक एक ऑफेन्स रजिस्टर केला. आमी जो सिंचोटोपली असिस्टंट इंजिनियर आहा तेणें कंप्लेंट दिली की तेंच्या ऑफिसान वचून ताणें कितें तरी स्टाफा वांगडा कितें बोवाळ घातलो आनी मागीर लेट घातली म्हणून तांकां भायर. सो कडून आमी ऑफेन्स रजिस्टर करून ताका सांगलें की आयज ताका आपयल्लो आमी. सो डायरेक्टली हांव एक आलिकोट रिपोर्टर आसलो, ही वॉज आस्किंग मीन्स रिगार्डींग सम अदर केस. तेज्या वांगडा हांव डिस्कस करतालो, म्हाज्या स्टाफा वांगडा हांव डिस्कस करता. हांव डायरेक्टली म्हज्या ऑफिसान येयलो आनी म्हाका विचारपाक लागलो आपणाची केस कित्याक रजिस्टर, आपणाक कित्याक सांगून. आनी तुका सांगपाची गरज ना, तुका PSN आपयता सो तूं डिस्कस कर न्हू PSN. सो लिटल एरोगंट तेजे ऑफिस रजिस्टर करा म्हणून. आनी थंय वतकीर कितें तरी तेंचें दिसता क्रॉस क्वेश्चनिंग जालें एकामेकांक. खंय तरी एकमेकाचेर तुमी अशें तोंडा तोंड जाल्लें अशें दिसलें की तो आमकां विचारपाक म्हाका जशें विचारतालो की तूं कोण ऑफेन्स रजिस्टर करता. सो तेजें काय तशें कितें तरी क्रॉस क्वेश्चन. हांवें मागीर तो म्हाका विचारूंक तूं शकना, म्हाका कंप्लेन येयला हांवें रजिस्टर केल्या. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.